गोंय क्रांती दिसाचे महत्व फुडल्या पिळगेक तशेंच विद्यार्थ्यांक कळचें म्हणून 11वेच्या पाठ्यपुस्तकात गोंय क्रांती दिसाच्या लेसनाचो बेगीनूच आस्पाव करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। आयतारा क्रांती दिसा निमतान पणजे आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। लोहियाक लागून पोर्तुगीजांच्या बेडयेंतल्यान गोंय मुक्त जालो। गोंय मुक्ती आंदोलनाचे जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां नमळायेचें अभिवादन करून आनी गोंय मुक्ती खातीर जीव वगडावपी हुतात्म्यांचो उगडास करीत गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय हांणी लेगीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक पुष्पांजली अर्पीत केली। गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली। ही गोंय मुक्तीची चळवळ लोकांच्या यादीत उरची म्हणून सरकारान आग्वादाच्या जेलीचे सोबितीकरण करून स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपली। पूण सध्या ह्या जेलीत बार चालू आसा। आयज 18 जुनाक क्रांती दिसाच्या निमतान स्वातंत्र्य सैनिकान हाचेर खंत उक्तायली। जेलीन चलपी फोलंगां बंद करात आनी जेलीचे पवित्रताय जपात असो उलो स्वातंत्र्य सैनिकांनी मारलो। वयल्यान औरंगजेब असो उल्लेख आशिल्ल्या कोंकणी उजळणी पुस्तकाचो राज्यांत वापर जाता। भाषा सुरक्षा मंचाचे समन्वयक सुभाष वेलिंगकर हाणें सोशल मिडिया वरवीं ही कसली मानसिकता, पुरोगामी, निधर्मी, राष्ट्रभावनेक मोल नासपी अशें म्हणून तिडकीची भावना उक्तायली। ताका लागून ह्या पुस्तका वयल्यान एक वाद जावपाची शक्यताय निर्माण जाला। मजगती हे पुस्तक शिक्षण खात्यान प्रकाशीत करूंक ना। हे पुस्तक वापरपी शाळांचो सोद सुरू आसा आनी ते उपरांतूच संबंधिताचेर कारवाय जातली अशी माहिती शिक्षक संचालक शैलेश जिंगडे हांणी आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना दिली। रिन्युएबल एनर्जी धोरणाचो आराखडो तयार केला। हो आराखडो बेगीनूच केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। रिन्युएबल एनर्जीचो आराखडो तयार करपी गोंय हे पयले राज्य आसा देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयाक परबी भेटयल्या। देखून 2030 मेरेन गोंय व्हडा प्रमाणात रिन्युएबल एनर्जीचे रुपांतर करतले अशें आश्वासनूय मुखेलमंत्र्यान दिलां। मये मतदारसंघातल्या कांय पंच वांगड्या सयत ताच्या समर्थकांनी मेळून 17 परस चड कार्यकर्त्यांनी भाजपान प्रवेश केलेलो आसा। शेनवारा सांजेचे मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें ह्या कार्यकर्त्यांक भाजपान येवकार दिलो। मये सयत पिळगांव आनी वनमावळिंगेचे पंचायत वाठारांतले कांय पंच वांगडी आपल्या समर्थकांक घेवन भाजपात गेल्यात।
मोरजेच्या मैदानाची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या. खेळा प्राधिकरणान मैदानाची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ह्या गेटींक कळम लेगीत आयल्या. तशेंच मैदानाचेर बसपाक सुवात केल्ल्या बांदकामाचें कॉन्क्रीट कोसळपाक लागला. ह्या खातीर थळाव्या भुरग्यांक खेळपाक मेळना देखून सरकारान बेगोबेग मैदानाची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. ह्या मैदानाची सामकी बाबत अवतिकाय जालेली आसा. मोरजेच्या मैदानाची ही सामकी बाबत परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकता. खेळा प्राधिकरणान हाजेर सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान गेटीक कळम आयल्या. तशेंच मैदानाचेर बसपाक सुवात आशिल्ल्या बांदकामाचें कॉन्क्रीट लेगीत कोसळपाक लागला. ह्या खातीर भुरग्यांक हांगासर सारकें खेळपाक मेळना देखून सरकारान बेगोबेग मैदानाची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या. स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांचे जे सरकारी भुरगे आसा तांकां नोकरी मेळोंक ना. तांकां फुडल्या 18 जून मेरेन सरकारी नोकरी दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. जे स्वतंत्र सैनिकांचे भुरगे आसा जांकां सरकारी नोकरी मेळूंक ना अशा भुरग्यांक फुडल्या 18 जून मेरेन सरकारी नोकरी दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. क्रांती दिसा निमतान पणजे आझाद मैदानाचेर आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. तशेंच कांय स्वतंत्र सैनिकांची पेन्शन प्रलंबीत उरल्या ती लेगीत बेगोबेग सुरू करून दितले अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार आश्वासन दिलें. गोंय मुक्ती खातीर जीव वगडावपी हुतात्म्यांचो उगडास करीत आयतारा दिवचले क्रांती दीस मनयलो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें दिवचलच्या केंद्र शाळे कडेन आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाचेर फुलां हार ओंपून हुतात्म्यांक अभिवादन केलें. ह्या वेळार झेडपी प्रदीप रेवोडकार, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेवक अपर्णा फोगेरी, विजयकुमार नाटेकार, कोरगांवकार, आदले नगरसेवक नारायण बेतकीकार, सरकारी शाळेची मुख्याध्यापिका संगीता मांद्रेकर आनी हेर हजर आशिल्ले. स्वतंत्रा खातीर जीव वगडावपी हुतात्म्या पासून तरणाट्या पिळगेन देख घेवची असो उलो आमदार शेटयेन मारलो. म्हादयच्या उदकाचो प्रश्न फक्त गोंय आनी कर्नाटकाकूच न्हय तर महाराष्ट्राकूय तितलोच म्हत्वाचो आसा. गोंय आनी महाराष्ट्र हे भाव देखून कर्नाटका आड महाराष्ट्र आनी गोंय एकठांय येवन म्हादय खातीर झगडटले अशें महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन सांगलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वांगडा तिळारी प्रकल्पा विशीं बसका घेतली. तिळारी धरणाच्या कनालाच्या दुरुस्ते खातीर 330 कोटी रुपयाच्या खर्चाक मान्यताय दिल्या. हाका लागून कनाल फुटपाचे प्रकार आतां आटोपात येतले. शेनवारा प्रकल्पाच्या नियंत्रण मंडळाच्या बसकेत ह्या विशीं निर्णय जालो. गोंयांत गांवठी भाजी उत्पादनात वर्सभरात सुमार 170 टनाची वाड जालेली आसा, जातूंत शेतकऱ्यांक सुमार 1 कोटी रुपया परस चड येणावळ जाली. जाल्यार भाजी उत्पादन घेवपी शेतकऱ्यांची जी संख्या आसा ती 917 वयल्यान 1115चेर पावल्या. राज्य फलोत्पादन मंडळा कडल्यान मेळिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान फुडल्यो गजाली मुखार आयल्यात. 2012 ते 2022 गोंयांत गांवठी भाजयांचें उत्पादन 920.71 टन इतले जाल्ले. ते खरेदी करून फलोत्पादन महामंडळान शेतकऱ्यांक 3.23 कोटी रुपया फारीक केल्ले. जाल्यार अंदू 970 शेतकऱ्यांनी भाजयेचें उत्पादन घेतिल्लें.
गोयचो इतिहास भुरग्यां मदीं याद उरचो ह्या खातीर पिंटो आनी दिपाजी बंद दीस म्हणून सरकार मनयतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. क्रांती दिसाच्या निमतान मडगांव लोहिया मैदानाचेर आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयतालो तेन्ना ही घोशणा ताणें केली की गोयचो इतिहास भुरग्यां मदीं याद उरचो ह्या खातीर पिंटो आनी दिपाजी बंद दीस म्हणून सरकार दर वर्सा मनयतली अशी घोशणा ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या. मडगांव लोहिया मैदानाचेर क्रांती दिसाच्या निमतान आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. डॉक्टर राम मनोहर लोहियान गोंयकारां मदीं क्रांतीची ज्योत पेटयली म्हणून 18 जून हो दीस गोंयांत क्रांती दीस म्हणून मनयतात. लोहियाक लागून पोर्तुगीजांच्या बेडयेंतल्यान गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्ती आंदोलनाचे जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां नमळाचें अभिवादन करून आनी गोंय मुक्ती खातीर जीव वगडावपी हुतात्म्यांचो उगडास करीत गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकांक फुलां हार ओंपून हुतात्म्यांक अभिवादन केलें. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाक भेट दिवन हुतात्माक पुष्पांजली अर्पीत करून श्रद्धांजली दिली. जाल्यार फोंड्यां, दिवचल आनी मडगांव हुतात्मा स्मारकांक फुलां हार ओंपून हुतात्म्यांक अभिवादन केलें. सौर उर्जेच्या उपेगा विशीं गोंयांत हाडिल्ल्या धोरणाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तुस्त केल्या. हाचे वयल्यान गोंयांत सौर उर्जेचे उपेग करून बऱ्यापैकी उर्जा निर्मिती जावं येता अशें दिसून येता आनी ताकाच लागून सरकारान आतां 3 लिनियर प्रकल्पाची गरज ना देखून हे 3 लिनियर प्रकल्प रद्द करून सोलर धोरणाचेर सरकारान काम करचें आनी उर्जा निर्मिती करची अशें विधान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलां. लोहिया मैदानाचेर शासकीय पावण्यावयली 18 जूनाची क्रांती दिसाची कार्यावळ जावपाक जाय अशें मत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान व्यक्त केलां. ह्या विशीं आपणे राज्यपाल आनी मुखेलमंत्र्याक लेगीत कळीत केला अशी माहिती युरीन दिली. लोहिया मैदानाचेर 18 जूनाची इतिहासीक क्रांती जाल्ली ताका लागून ह्या जाग्याचें इतिहासीक म्हत्व लक्षांत घेवन सरकारान ह्या राज्य पावण्यावयली कार्यावळ दर वर्सा मडगांवां लोहिया मैदानाचेर घडोवन हाडपाची गरज आसा अशें मत युरी आलेमावान व्यक्त केलें. फाटल्या साबार वर्सां सावन देशांत सुरू आशिल्ल्या भ्रश्टाचाराक भाजप सरकारान पूर्णविराम लायला. मोदी सरकाराच्या काळात अत्याधुनीक साधन सुविधा उबारला तशेंच संवसारीक मळार भारताक उंचेल्या पावण्यार व्हेला अशें मत केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी व्यक्त केलें. ते दवरले संपर्क से समर्थन अभियाना वेळार उलयताले.
गोयच्या मुक्ती लढ्यान राम मनोहर लोहियाचे कार्य खूप महत्वाचे आसा. तेन्नाच्या काँग्रेस सरकारान गोयच्या मुक्ती कडेन आडनदर केल्ल्यानूच राम मनोहर लोहियाक गोयचे मुक्ती खातीर फुडाराक घेवचो पडलो. सरदार वल्लभ भाई पटेल आनीक थोडो तेंप जगिल्ले जाल्यार गोंयाक 1961 पयलींच मुक्ती मेळपाची अशें भाजपाचो केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखरान सांगलें. क्रांती दिसा निमतान मडगांवां आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यांत तो उलयतालो. भाजप सरकारान काडिल्ल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपाक सुरवात जाल्या अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फाटल्या 9 वर्सांत केल्ल्या कामाचेर भर दिवपा खातीर भलायकी मंत्री आनी वाळपयच्या आमदारान शेनवारा वाळपयच्या पालिका वाठारांत घराघरांत वचून म्हायती पुस्तकांचें वांटप केलें. संपर्क से समर्थन अभियाना खाला ह्या म्हायती पुस्तकांचें वांटप ताणें केलें. राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या गोल्फ ह्या खेळा खातीर मुळावी सुविधा नाशिल्ल्या कारणान ह्या खेळाचें आयोजन पुण्याक जातलें अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. मात फुडाराक ह्या खेळा खातीर गोंयांत फावो तसो मैदान तयार करपाचें आश्वासनूय लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. सध्या हे गोल्फ ह्या खेळाचें पुण्याक आयोजन जातलें अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिला. राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या गोल्फ ह्या खेळा खातीर मुळावी सुविधा नाशिल्ल्या कारणान ह्या खेळाचें आयोजन पुण्याक जालां. मात फुडाराक ह्या खेळा खातीर गोंयांत फावो तशें मैदान तयार करपाचें आश्वासन लेगीत गोविंद गावडेन ह्या वेळार दिलें. फाटल्या सप्तकात फार्मागुडी वयल्या NIT विद्यार्थ्यांक मारबडय केल्ल्या खातीर अशा घडणुकांचेर आळबंद हाडपा खातीर शेनवारा फोंड्या पुलीस स्टेशनांत खासा बसका घेतली. इंजिनियरींग कॉलेजीची गेट रातच्या 8 वरां उपरांत बंद करतले. 8 वरां उपरांत जर कोणी कॉलेजीच्या भितर प्रवेश करपाक सोदता ताची खर तपासणी करतले. रातच्या वेळार थळावे भुरगे बेकायदेशीर प्रकरणां करतात हे ह्यान फुडें जावचे नात अशी माहिती फोंडेचो उप अधीक्षक आशीष शिरोडकारान दिली. वाळपय भिरोंडे वाठारांत मोटो ट्रीप आनी तपला बॉयज हांच्यांनी ऑफ रोडिंगाची सर्त आयोजीत केल्या. ह्या सर्तींत 50 लोकांनी तरी वांटो घेवचो अशी त्यांची अपेक्षा आसा. कांय चलयो आनी चल्यांनी आपली नांवां ऑनलायन नोंदणी केलेली आसा. फाटलीं 5 वर्सां जाली अशी सर्त तपला बॉयज आयोजीत करतात. राज्यांत रस्त्यार अपघात वाडल्यात ताचेर नियंत्रण दवरप गरजेचें. सायकल चलयतना ड्रायव्हरान सुरक्षेच्या कारणांक लागून हेल्मेट घालचें पडटा. अशें सर्ती वरवीं वाहन चालकांक सुरक्षितताय कितली म्हत्वाची हें कळटलें अशा साहसी खेळा वरवीं तरणाट्यांक बलवंत करपाचो यत्न आसा अशी माहिती अल्ताफ खलिफान दिली.
ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम आणि विठ्ठल नामाचो जयघोष करीत देवकी कृष्ण मंडळाची दुसरी वारी शेनवारा सकाळी पंढरपुरा वचपाक भायर सरली. देवकी कृष्ण देवळा कडल्यान ह्या वारयेची सुरवात जाली. ह्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी नाल्ल फोडून ह्या वारीक सुरवात केली. 13 दीस सुमार ही पायवारी आसून 26 जुनाक हे भक्त पंढरपुरा पावतले. एकूण 33 वारकरी ह्या वारीत वांटेकार जाल्यात. पोरू 16 जाण गेल्ले, अंदू 33 जाण वयता. फुडल्या वर्सा देवाच्या कृपेन आनीक डबल जातले अशी आस्त ह्या लोकांनी ह्या वेळार उक्तायली. SKF मॅरेथॉनाची 13वी आवृत्ती 10 डिसेंबराक वास्कोन जातली अशें वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष नितीन बांदेकरान पत्रकार परिशदेंत सांगलां. दर वर्सा सुमार 6 ते 7 हजार खेळगडी ह्या मॅरेथॉनांत वांटेकार जातात. दर वर्सा SKF मॅरेथॉनाक उपाट प्रतिसाद मेळटा. ह्याय वर्सा असोच प्रतिसाद मेळटलो हातूंत दुबाव ना असो विश्वास नितीन बांदेकरान उक्तायलो.